सर आम्ही वर्ष पद्धती प्रमाणे एक सर्क्युलर इश्यू केलेलो आसा की डायरेक्शन दिलेले आसा 14 डिपार्टमेंटान आनी तितून डायरेक्शन म्हटलेलें आसा की जे POPची जी एंट्री आसा स्टेट बॉर्डरी कडल्यान ती एंट्री प्रोहिबीट करची म्हणून आनी तितून सगळ्यांक म्हणजे ट्रान्सपोर्टाक डायरेक्शन आसा, कमर्शियल टॅक्सीसाक डायरेक्शन आसा, तशेंच पुलिशेक डायरेक्शन आसा, कलेक्टरांक डायरेक्शन आसा. सो ही जी डिपार्टमेंटां आसा जी डावन डिपार्टमेंटां तांकां आमी सांगिल्लें आसा की तुमी एंट्री पॉयंटाचेर चॅक करचे आनी जेणे करून POP जे आयडल्स जाता गणपतीचे ते गोंयान आमच्यान घेवन दिवपाचे ना, कारण POPचे आयडल्स जे आसा गणपतीचे हे बॅन केलेले आसा स्टेट गव्हर्मेंटान. सर एनी फायन्स रिगार्डिंग दॅट? आयचे डेटीन असो फायन असो ना, पण ते गणपती जे आसा ते गणपती आमी अटॅच करू शकता POPचे आनी ते डिस्पोज करपाची तेतून प्रोविजन आसा. आनी जो कोण चित्रशाळा जी विकता तेचे जे आसा तेचें नांव वयलें लायसन्स आसा, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स आसा ते कॅन्सल करूं शकता. रिकमेंडेशन ते कॅन्सल करपाक, जेणे करून तो दुसरे फावट अशी हें करचो ना, परमनंट कॅन्सल करूं शकता.